Speaker sir, I rise to speak on the demands on health. Speaker sir, when I start, I say this, that health is wealth. And jenna citizens of a country, amge stateaचे बरे असता तेन्ना nation वाडटा. Speaker sir, yesterday on budget, I said to the Honorable Chief Minister, जे 2020 जे crore budget दिला, ते health sector and वाडूच म्हूण. Before I start, I want to have a special mention. आमगेलो जो Dean Bandekar and his entire team, Dr. Borkar, John Guru Prasad, and a special mention, Dr. Michelle, who is in the cardiology department, is very helpful. Speaker sir, हांव मुद्दो हांवें कित्याक सांगता, जेन्ना सरकाराचेर निशेध करपाक जायते उलोवपा आसताय, बट जेन्ना सरकार बरो करता तेन्ना बरें सरकाराचें सांगपाचें गरजेचें. I personally, my brother-in-law, केन्ना जायत जाण आमदार, minister, व्हड hospital वताय म्हणून. My brother-in-law got his this cardiac treatment done in GMC. When I visited super specialty block, सांगता इतली निवळ आनी इतली बरें आहा दोतोर डिनाक आनी तेज्या एंटायर टिमाक मिनिस्टराक म्हाका दिसता शाबासकी दिवपा जाय. It is very well maintained. सारकें निवळ बसून. I was there almost for 3 hours there when that operation was taking place. So it is very good. So म्हाका सदा heads off to the health minister and his entire team. कित्याक बरें काम कोताय तें बरें कोताय. Even yesterday, काल हांव आमी साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक कोणा मेळपा गेलो. वन ऑफ अ पंच मेंबर किडनी फेलियर जाला, तेका मेळपा गेलो. थिंगाय हायजीन क्लिनिनेस इज अप टू द मार्क, बरें आहलें. बट फकत सर्वंट नाय थिंगा. पेशंटाक घेवन आपणा रिलेटीव वचून वॉर्ड सोडटाय. सर्वंट नासलें. वन हजबंड वॉज देयर विथ अ वायफ ऑन अ स्ट्रेचर and he was not knowing where to go. There were no servants, and I asked the security, "Are but to get servant you servant sir nahi ekwa ha mudpalo." Just take note of this. It has to be done. Korpaku jay tin basic व्यवस्था आहे यो पयली दिवपाचे. बाकी मोड माय उलोया. Speaker sir, when we talk about demand number 47, 48, 49, म्हाका दिसता साउथ गोवा आमगेले रेफरल हॉस्पिटल जाला. थिंगा कांय ना, आठाय 2 दीस दवरताय, मागीर जाल म्हणटर मागीर GMCचे धाडटा. ताका लागून हो सगलो GMCचे पे जाता. So cat lab you had assured अजून ना म्हाका मेळटा जाणटे प्रमाणे you are planning to do it on the terrace. That will come to question तेतून उलया. So that is very important. हें जे cat lab आहा तें अजून ना. स्पीकर सर, आतां आमी येता सकाळ फुडें येताय. वी आर कमिंग टू असेंब्ली येता सोणा. पार्किंग फेसिलिटी आमगेले साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक कांयच ना. दोनी सायडीन म्हाका ऑनरेबल मेंबर आमगेलो दिगंबर कामोबा विजया घरा मुखार दिसती पडटा. विजयागे घरा मुखार लागत ती लायन बस स्टॉपा हितून लागता मेन रोडार. पार्किंग फेसिलिटी ना. ती मुखार गव्हर्मेंटा जागा जाल्यार तुमी घेवचो आनी ती पार्किंग फेसिलिटी करची. सारकें मॅस जालो आहा. स्पीकर सर, हेल्थ ब्लड जायत पाटी देन आय हॅव टू कॉल अप द डीन एंड डीन मागीर हेल्प कोता कितें करपा. ब्लड बँक इज नॉट अप टू द मार्क इन मारगांव. आनी हिंगाय जाल्यार जायत जाणां कार्ड घेवन दिनाय. दे सेड यू हॅव टू हॅव अ डोनर. आनी म्हाका इतलें रिक्वेस्ट, ऑपरेशन इन टायमार जावन दिया. मागीर तुमी पेशंट लपकून ऑपरेशन करून कांय उठोन वचना. एक 2-3 दीस दिना टू ऑर्गनायज फॉर द डोनर्स. ना तुमगे ब्लड तुगे तूं डोनर हाडपा उपरांत तुका ऑपरेशन जावपा ना, हें जावपाय ना. बिकॉज मेनी अ टायम्स देर आर कंप्लेन्स कमींग अप लायक सेयींग दॅट बाबा ब्लड डोनर हाडपाक आमकां ऑपरेशन जावपाय ना म्हणून. सो दीस हॅज टू बी टेकन केअर ऑफ. स्पीकर सर, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हांव मुद्दोम सांगता. जेन्ना म्हगेल्या जे खेडे गांवांत आतां एक म्हगेलो एक पेशंट आहा निलेश वेळी म्हणो, झाडा वयर पडलो इन खोला पंचायत. ही कॅनॉट मूव. तो बेडवरी आहा फॉर द लास्ट 9 months. आनी ताका आतां ते पयशे मेळपाक 2500 इज गेटींग. ही कॅनॉट कम टू मारगांव. आनी तेगेलें घर ऑलमोस्ट यू हॅव टू वॉक 300 meters, ऑलमोस्ट मोर दॅन 80-90 steps बुडोवन बुडोवन थिंग ताका हाडपाक वचपा पडटा ताका मेळपाक. तो येना कितकोन ते सर्टिफिकेट घेतलो. सो म्हाका सदां डिपार्टमेंटान कितें तरी एक सुविधा करच्यो. हेंगेल्यो तांकां डॉक्टरां तांकां उबारपालो जायना. आय थिंक सो टील ही इज अलायव ही हॅव टू बी ऑन द बेड ओनली. बट हे पयशे मेळपाक दॅट सर्टिफिकेट ऑल दीस डॉक्टर्स हॅव तेंगे ऑल दॅट प्रोसिजर टू बी फॉलोड. सो वॉट वी कॅन डू वील हॅव टू द डिपार्टमेंट हॅज थिंक ओवर इट. आनी ह्यो वस्तू तांकां कोण दिवपाच्यो हू कॅनॉट मूव. दे आर डिसेबल्ड सारके पर्मनंट आनी तेंकोळे कांय जायना. So government has to take a stand. Baba, enki kitkon dotor oson tenk facility kotlo. How to check and give them the certificate. And जायत पाटी मडगांव आमगेले पेशंट येताय. तेंक बाबडा बसयता आनी सगळो जात म्हणटा फॉर्म भरून वचोन पणजे GMC कर म्हणटाय. सो फूल फ्लेज म्हाका सदां साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टाय जावपाय. बिकॉज आय हॅव गॉट कंप्लेन्स फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी
आमगे सगळें केलें आनी मागीर परतून वचून पणजे वचून GMCन दाखोवं म्हणून लागले डेट घेवन. सो हेजेर म्हाका सदां सरकारान नोंद घालपा जाय. स्पीकर सर, वेन आय कम टू माय कॉन्स्टिट्युएन्सी, आय स्टार्ट विथ कोटुंबी हेल्थ सेंटर. थ्रू RDA कोटुंबी एक सब रुरल हेल्थ सेंटर रेडी आहा, बट तेका अजून लायट उदो ना. इनफॅक्ट आय मेन्शन यू वन इन बार्शें, बट हितूंक कोटुंबीक नाव एक येदो रूम अशें ते कोण येताय दोतोर येयनाय ते खबर ना, थिंगा फेसिलिटी ना. म्हाका सो ताबडतोब हिंगा कोटुंबी हिंगा हे सब हेल्थ सेंटर रुरल हेल्थ सेंटरा हे मातशे जाग्यार घालपा जाय. म्हाका सदां ऑनरेबल मिनिस्टरान हे वस्तू ही साक ताबडतोब करपा जाय. स्पीकर सर, वेन आय कम टू केपें आमगे प्रायमरी हेल्थ सेंटरा शॉर्ट ऑफ स्टाफ. पयर एक न्यूज जाल्लो, एक्सरे मशीन ना, टेक्निशियन एक्सरे मशीन चलना, टेक्निशियन ना म्हूण. बट बोथ द प्लेसीस, प्रायमरी हेल्थ सेंटर इन बार्ली एंड इन केपें, मेडिकल जे ऑफिसर आहाय म्हाका सदां दोगांयनी बरे आहाय. He came and met me, then I tried to explain to me and he said, sir, within a few days it will be sorted out. म्हाका सदां दोनी मेडिकल ऑफिसर जे आहाय, डॉक्टर्स आर, दे आर वेरी गुड, बट तांकां जाय त्यो वस्तू मेळनाय. स्पीकर सर, आमगेलें कार्डियक एम्बुलन्स म्हाका सदां केपें तालुकाक दिल्ल्या एक चड बरें. हांवें आयकलें त्या प्रमाणे 4 इतक्या न्यू कार्डियक एम्बुलन्स तुका येयले आसलो. ऑनरेबल मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर येयल्याय दिस म्हाका. एक आमगे कॅप दी येयले नाही, येयल्या अशें म्हण आयकलो हांवें. सो एक आमकां मातशें कॅब दी. इट वील केटर टू सांगे, कुच्चोरे, ऑल दीस पार्ट्स. जायना ते एकूय आमकां ना, आनी मागल्यारय मेळनाय. ती म्हाका दिसता गरजे आहा एक कार्डियक एम्बुलन्स आमकां दिवपाची. हर्स वॅन आतां एक आहा, सो सॉरी एम्बुलन्स. स्पीकर सर, सगळ्यांकलो डिमांड आहा ऑन हर्स वॅन. आय हॅव अ हर्स वॅन ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं हांव चलयता. मात बिफोर द MLA जासूं पयलीं हांवें घेयल्ली. आनी हांव ओन्ली कुंकोळ्या न्हू, केप्यां न्हू, कुंकोळ्या, काणकोण लयत सांग्यार मुगे वयता. बट कितें जाला, दीस इज फॉर कोणी मेलो मोरना बीन वताय. आतां पुलीस स्टेशन, पुलीस कितें कोताय केपेंचे, इवन काणकोण आनी कुंकोळे, कोणा खूंय बॉडी मेळ्ळी जाल्यार अरे तूं मातसो आमदारा फोन कर म्हणटाय, तेगे एम्बुलन्स धाड म्हणटाय. सो बट आतां मेलो म्हणटरी आय ट्राय टू गिव माय एम्बुलन्स. रातीको 1-2 वयत फोन येताय. सो म्हाका सदां एक हर्स वॅन सारकें गरजे आहा आमगेल्या. यू कॅन स्टेशन इट इन आमगेल्या केप्यां. सो स्पेशलिटी डॉक्टर्स जे आमगेले कार्डियक जो दोतोर आहा तो केप्यांक म्हाका सदां तो वन्स अ वीक और ट्वायस अ वीक समथींग येता. डेंटिस्टाचे इशू आहा. सो हे डॉक्टर्स जे आहाय म्हाका दिसता आमगेल्या केप्यांक आनी बाळ्ळी हे आमकां दिवपाची चड गरज आहा. स्पीकर सर, दुसरो जेन्ना हांव बाळ्ळी येता, आमगेले दोनी ब्लॉक मुस्ताक गोठाय उदोन ताळपोतीन घायलो आहा, प्लास्टीक घायलो आहा रुफिंगाक. ती मेडिसीन बीन खूंय पेड्यो जाताय. म्हाका सरकारान हेजेर नोंद घेवपाची आनी ताबडतोब हें रेन्युवेशन कितें करपा बाळ्ळी हेल्थ सेंटराक हें जावपा जाय. देर इज लॉट ऑफ ओपन स्पेस आहा थिंगा, आनी झाड जालो हांवें थिंगा फंड नाय दिसता डिपार्टमेंट, पयशे दिना कितें म्हण खबर ना म्हाका. आमी दुसरे कडेन म्हणटाय उदक वता, डेंग्यू जाता, सगळें जाता म्हूण. बट तुमगे हेल्थ सेंटरान जे जागे आहा, ओपन स्पेस आहा, ही पयलीं चोवपा गरज आहा. 3 दीस पयलीं हेरल्ड सम पेपर आय हॅव सीन गाडयां एक ओल्ड हेल्थ व्हेकल सम तितून भितर कॅन आहाय, टायर्स आहा, उदक भलो आहा. हे शर्मांव म्हणटा आमगे कोंकणीन म्हणना, पाद्री शर्मांव सांगतो खंय होनयेक तेसो खबरी त्यो. तुम सांगताय डिपार्टमेंटा हॉटलां येताय, कन्स्ट्रक्शन सायटीर येताय, सगल्यांक तुम फायन मारताय. बट तुमगे जाग्यार जे हेल्थ सेंटर्स आहाय थिंग तें कोण चोवपाचें, थिंग चोवपा थिंग कोण ना. सो डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता हे सारकें सिरियसली घेवपा जाय. स्पीकर सर, वेन आय कम टू कानांगिनी नाकेरी बेतूल, सरकारान काय आमकां इतलीं वर्सां आमगेल्या नाकेरी पंचायतीक एक पंचायत घर दिलें ना. आय फ्रॉम द ONGC म्हाका थ्रू CSR वी आर बिल्डिंग अ न्यू पंचायत हाऊस फॉर कानांगी नाकेरी बेतूल पंचायत. एंड आय हॅव केप्ट अ स्पेशल प्लेस ऑलमोस्ट 60 स्क्वेअर मीटर स्पेस ग्राउंड फ्लोर एक जागो तितूंक हांवें केला फॉर आमगेर एक हेल्थ सेंटराक. सो म्हाका लास्ट टायम हांवें ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर सांगिल्लें बाबा खूंय आहा जाल्यार जाग सोद म्हूण. आतां हांव तुका जाग दितां वीच आय हॅव गॉट फ्रॉम ONGC ते पंचायतीकरण ग्राउंड फ्लोर. म्हाका दिसता तुवें बाय ऑक्टोबर वी आर इनॉग्रेटींग, नोव्हेंबर वी आर इनॉग्रेटींग द पंचायत न्यू पंचायत हाऊस. सो म्हाका दिसता थिंगा तुवें आमकां ती फेसिलिटी दिवपा जाय हेल्थ मिनिस्टरान, बिकॉज जाग तरी आमी तुका दिला, फकत एटलीस्ट तुगे सेटअप तूं कर आनी आमकां दी. स्पीकर सर, वेन आय कम टू बारशें पिसोडणे म्हणटा RDAंतल्यान आनी एक रुरल हेल्थ सेंटर रेडी आहा. बट स्पीकर हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सॉरी हेल्थ मिनिस्टर सांगत आहा मातशें टायम काड आनी हें आमी इनॉग्रेट करया आनी तांकां फेसिलिटी दी.
मातशें ताबडतोब कित्याक बारशेसून लोक मेता, जायत जाण मनीस मेले, पयर एक माडारसून पळो तो बाळ्ळी पावत म्हळ्यार मेलो. सो एटलीस्ट कितें तरी थिंगा बेजीक कितें तरी लायफ सपोर्ट कितें तरी दिवपा जाता. तूं येता म्हळ्यार मता. सो तें मातशें इनॉग्रेट करुया आमी. रेडी आहा तूं RDA. मोरपिल्ला आमगे असो एक हेल्थ सेंटर आहा. लायट ना, उदक ना, कांय ना. कितू वर्स जालें चलवता. आतां इतू वर्स कोण चोयना आलो तेका. स्पीकर हेल्थ मिनिस्टरान मातशें एक कोण तुगे मेडिकल ऑफिसर आहा तांकां मातशें एक बोडी दी आनी तांकां सांग हे सगळें इन्स्पेक्शन कर आनी चोय म्हूण. बिस्ते एक रूम आहा ती येताय बसताय वयताय कोण नर्स आनी कोण स्टाफ आहा तो कांय ना. लायटूय ना, उदक ना, कांय ना थिंगा. टॉयलेट ना. सो ह्यो वस्त्यांचे म्हाका सांग तुगे ऑफिसरांक घाल मातशें तांकां जागी कर. न्हिदलो आहाय ते सगळे. स्पीकर सर इन खोला थिंगाय आमगेलो एक सब सेंटर आहा. म्हाका दिसता तांकांय बेजीक फेसिलिटीज ना. म्हाका सांगतालो थिंगा दोतोर आहाय ते जायत्यो वस्तू उणी पळय. सो म्हाका दिसता बेजीक थिंग्स इन केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां जाय पडटल्यो. आनी हांव सोजमोतां आमगेलो एक्टीव हेल्थ मिनिस्टर आहा विथ ऑल हीज टीम. जे जे शॉर्टफॉल्स आहाय आमगेल्या मतदारसंघाक हें तूं कोत म्हूण सोजमोतां. आनी थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH.